आणि हांगासर एक आसा तें जिविताचें उतर विणचें तें भोव गरजेचें आसा. आतां पळयत पुस्तक आसा म्हणटा आसतना ते बूक शब्दांनी मस्त शब्दांनी बरयलो हे बूक तो मेल्लो बूक जाता बूक अशें जाल्यार थंय आमी एका वाड्यांत थंय अशें वाड्यांत सांगाता मेळून जमत जाताली आनी रस्तो लागीं ताल्लो एकलो रस्त्यार तो आयलो स्कुटर रावयलें आयलो आनी आमी खालें करता म्हणून कळना पळयत पुस्तका विशयान तो उलयत गेलो 15-20 मिनटां उलयलो कोणी ताका रावूंक जावना ताका तशें उलयत गेलो व्हडल्यान उलयलो मागीर स्कुटर स्टार्ट करून फाटीं गेलो. आमी हांगाच बसले मागीर ते म्हणूंक लागले तो दुसऱ्या एका पंगडाचो हांगा आयलो म्हणजे ते आमचे बसला म्हण आयलो बसो राव तशें जालें मागीर ताका रावोंक येवना काय ना आनी तो खरें कितें सांगूंक लागलो आमी कडले 6 विगर जावन आसतना एकलो मनीस पयलीं तो कातोलीकच मागीर खंयच्याय एका प्रभाव वळख जालो आनी ताका येवकरिस्त मिसाचें बलिदान तांतू पुरा पातयेनी ना ताका पूण वाड्यांत जमत जाताना रेग्युलर सुखान आसतना येता आनी ती तो वळची सुरविली वर्सां मस्त जाणांक अनुभव वांटून घेवंक आनी परत जायना पूण हो मनीस येतालो हरिये पोवटी आनी हरिये पोवटी वांटून आनी घेतालो पूण ताका असली पुरा हे पातयेनी ना ताका येवकारिस्त आळे सूर्य उदेला तशें पुरा रावण म्हणचे ताणें आनी मिसाचें बलिदान तें बरें ना म्हळ्यार एका रितीन काले म्हण जाल्यार आमी ताका आवटरायट हें नाका म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हण जाल्यार हांगा येवन बरो जाता जाल्यार म्हणून. समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आदले फावटी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वेगवेगळ्या नांवांनी ह्या समुदायाक आमी उल्लेख करता. हाची गरज कितें हे आमच्या दियेसींत केदार स्थापन जालें ताची वाडावळ कशी जाली हे सकडी आमी आदल्या अंक्यांत जाणा जाल्ल्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय केंद्राचो निर्देशक मनादीक बाप जोकीम फर्नांडीस हाणें आमकां भोव अपुर्बायेन ह्या वाडावळी विशयांत जोगती समजोणी आमकां दिल्ली. आज परत पाद्राब आमच्या संगे आसा. आज आमी ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशयांत सडीत जाणवाई जोडच्या इराद्यान हो संवाद चलयता. तुमच्या सर्वांच्या नांवान मनादीक बाप जोकीम फर्नांडीस हांव हांकां स्वागत करता. देव बरें करूं. देव बरें. फादर आमी आदले फावटी जराल रितीन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कशें स्थापन जालें ताची वाडावळ कशें तरबेती ह्या विशयांत आनी पुरा जाणा जाल्ल्या साबार जाणांनी हें पळोवन तांची शाबासकी उसारल्या आनी मस्त जाणांक उपकारा पडले. आज मुखार वयता आसतना तुमच्या लागीं विचारचें पयलें सवाल कालेंगी म्हूण सांगल्यार ही ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत वापरची वेगवेगळी विधानां आसात. 7 मेटाचे आमी वापरता दुसरीं आसात. ह्या विधानाचो उद्देश कितें काल्या खातीर ही विधानां आमी ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत वापरता. सगळ्या विक्षकांक म्हजे प्रणाम. आदल्या अंकड्यांत आमी समुदायाचे मुळाव्यो संगती आमी पळयल्यो तातूंत एक संगत आमकां स्पश्ट जाल्ली आसा. समुदाय म्हणटा आसतना थंयसर देवाचें उतर भोव गरजेचें आनी ह्या देवाचें उतर आमकां आमचे मदलो तो बांद घट करता आनी आमकां सेवा दिवंक आमकां तयार करता. आतां हो प्रमुख वांटो देवाचें उतर. आतां देवाचें उतर वांटून घेवची विविध विधानां त्या विशयी आमी आज थोडे उलोवया. आतां पवित्र पुस्तक आमी वाचता विविध रितीन वाचता घरांत वाचता मागीर आमच्या कार्यक्रमा वेळार येयल्लो वाचचो आसा नियाळ करचो आसा इगर्जेन मिसा वेळार वाचता ही एक विधानांच पूण हांगासर एक विधान म्हणटा जाता पॅस्टरल यूज ऑफ द बायबल म्हणून आसा. म्हळ्यार आमच्या गोवळीक संगतींनी कशें पवित्र पुस्तक आमी वापरता. आतां एक याजक काही म्हणे एका ब्लेसिंग करूंक आसा आशिर्वाद दिवंक आसा तें एक धाकटें पवित्र वाचप पासून विवरण दिता आनी ताका लक्ती जाल्ली मागणी म्हणटा थंयसर तें एक विधान आसा. पूण समुदायाच्यान तूं आमी वापरता आसतना थंयसर गरज कितें म्हळ्यार हांगासर
एक व्यक्ती त्यांचं जमते वैयक्तिक तरान सोम्याक भेटता वैयक्तिक तरान आता येवकरिस्ता वेळार मिसाच्या बलिदान वाचल्या वाचपांती तो भेटता पण हांगासर वैयक्तीक जावन 3 संगत्यो तो प्रमुख जावन घेता 3 संगत्यो हांगासर वैयक्तीक जावन देव हांवें कितें करीचें म्हूण अपेक्षीत आहा आतांच्या ह्या काळार म्हज्या ह्या सिच्युएशनांत हांव जियोनच्या ह्या परिगतेंत देव हांवें कितें वैयक्तीक कितें करीचें म्हूण आशेता तें पवित्र पुस्तकांत हांव कळटा आनी दुसरें हांगासर आसा हेरां सांगाता बरसत आसतना होय देव आमकां सगळ्यांक एक समुदाय जावन कितें आमी करचें म्हूण आशेता आतां आमचे परिस्थितीक वळख जाल्ल्या वेळार तातूंत देव आमी कितें करचें म्हूण आशेता आनी तिसरें आमकां हर एकल्याक आमचे वैयक्तीक अनुभव आसात ते संतोशाचे जावं दुखाचे जावं कोडू जावं गोड जावं आमकां ते अनुभव आसात पूण वैयक्तीक अनुभव म्हाका हेरांक आदार दिवंक व्हरता तशें थंय आमकां कशें हांवें थंयसर वांटून घेवचें म्हजो तो वैयक्तीक अनुभव हांवें हेरांकय तांकांय तो पवित्र देवाच्या उतराचो अनुभव दिवच्याक कशें हांवें दिजय ह्या पाठताळाचेर हे विधानां आसची आता ही सचिन तुमच्या ओके ओके हे ल्हान समुदायाचे परिकल्पन कॉन्सेप्ट कशें म्हणून सांगल्यार समुदाय आमी ओट्टू बसून मागचे एका दोळा जावंक पुरो काही म्हळ्यार आमची कोपेलां आसा धाकटी आतां प्रेयर रूम थंय बसून एकल्यान मागणी करून 1 to 1 माग घेता देवाचो अनुभव जाता पूण हांगा आमी समुदाय घेता आसतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागचें जाल्ले वरवीं आनी तूं प्राधान्यता खंयच्याची आसता म्हळ्यार वैयक्तीक अनुभवाची की या समुदायाची तिनी आसात एक वैयक्तीक अनुभव आसा वैयक्तीक व्यक्तिगत तो म्हळ्यार ताचे स्वंत वांटून घेता सोम्यान ताका कितें सांगलां म्हणून आनी हेर विधानां आमी आतां आमकां सुवार्ता वांटूंक म्हणजे 7 मेटाचें विधान आमकां परिचय आसा ते वैयक्तीक वांटप घेता हांव म्हळ्यार हेर विधानां आसात आतां आर्सो विधान आसा फळे मोग कर आनी विधान तातूंत येता आसतना आमकां सकळ समुदायाचे जिविताक येता आनी हांगा 7 मेटाच्या सुवार्ता वांटोवपाच्या विधानांती जिविताचें उतर आमी समुदायाक सांगाता घेता आनी ताका आमी प्रतिक्रिया दाखयता तशें हांगासर वैयक्तीक अनुभवांत तो अनुभव एकामेका वांटून करन समुदायाचो बांद घट करचो तो उद्देश आसा चडिता आनी हांगा एकामेका आमी आधार दिवचो आमी सहा पयनारी ते चिंता पासचे आमी पयनारी हांगा थोड्यांक वाचूंक येता थोड्यांक वाचूंक येना थोड्यांक वाचलें आयकतात आयकोन जाता थोड्यांनी हांगा शब्द विंचून काडिल्ले आयकोन तांकां देवाचें उतर मेळटा दुसऱ्या रितीन मेळटा आनी एक विशय आसा आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आमच्या सामाजीक तशेंच आर्थीक आनी आमच्या पॉलिटिकल राजकीय संगतींती आमी आमचें जिवीत आसा आनी ह्या सगळ्या जिवितांत देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता ते वैयक्तीक तरान आसा वय पूण आमकां हांगा एक सामुहीक तरांनी आमकां समुदायाच्या हंतारी नियाळ करूंक अवकाश आसा तशें ह्या पाठताळाचेर ती पवित्र पुस्तकाची गवळीक वापरणे हांगासर जाता आनी हातूंत 2 संगती स्पश्ट आसात एक सोम्याक वैयक्तीक तरान भेटचें आनी ती म्हाका मेळिल्लो तो अनुभव ते दिर्वेंत म्हूण येत हें एक दिर्वें ते दिर्वें हांवें हेरां सांगाता वांटून घेवचें कशें आपोस्तलांक तें मेळ्ळें देणें तांणी तें वांटून घेतलें आनी तशें आमकां हांगासर एक अवकाश तशें थ्यातराचो म्हळ्यार आमकां तले अवकाश आमकां मेळिल्ले ना ते नवेच हाचे पयलीं आमी आयकतले मात्र ह्या कारिझमॅटीक दुसऱ्या थोड्या जाग्यांनी मात एक साक्ष दिवचें म्हूण आसलें आनी ते थोड्यांक मात तें देर पावतालें पूण हांगासर समारांक अवकाश आसा आनी ते कितें म्हणटात ताका पवती विधानाय आमकां आमचे मदें आसात तशें आनी आमी वेगवेगळे विधानां वापरता आसतना देवाचें उतर वाचता आनी ताज्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी वांटून कान घेता अनुभव ताज्या उपरांत वावर करता मागीर अशें आयकलां कारण म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत हांव जिणयेच्या अनुभवांत परत्यान पवित्र पुस्तकाक म्हणून आतां पवित्र पुस्तकांत हांव जिणयेक प्रेरण आमी वांटून घेवचें ओके परत्यान जिणयेंत हांव पवित्र पुस्तकाक कशें व्हरचें ओके आतां ताका म्हणटात
स्टार्टिंग पॉयंट खंय म्हणल्यार ह्या दोन तरां आसा डिफरंट आमच्या विधान सभार आसल्यार दोन डिफरंट पॉयंट्स ऑफ डिपार्चर ह्या खंय आराम करचे म्हणून आतां एक तुमी सांगले बरीच पळयत पुस्तकां जिविता घेवचे ते एक आणि एक जिवितां पळयत पुस्तकां घेवचे आतां पळयत पुस्तकां जिविताचें आमकां सबार आमचे मदें घडटा आतां दाखल्याक आमचे 7 मिनटाचें विधान तातूंत आसा मागीर आरसो विधान तातूंत येता ग्रूप रेस्पॉन्स तातूंत येता त्या तयाराचें आणि शर्मा आमचे तशेंच आतां ह्या मिसाच्या वेळार तो कितें करता पयलीं पळयत पुस्तकाची वाचपां कितें आसली ताचो विवरण दिता आनी उपरांत हे आमच्या कशें जिणे लक्ती करचें म्हूण सांगता विशय सांगता यशाचें एप्लिकेशन टू लायफ जाता स्वत म्हण 7 मिनटाचें विधान तातूंत येता आमी सुरू देवाचें उतर वाचता वाचून जाल्या उपरांत संदेशन काडटा मागीर ताचें आमकां बगुल्लें काळजां बगुल्लें सांगता मागीर तें आमी जिणे लक्ती करचें आमी जिविताचें उतर जावं या वावर काम आसा तातूंत आमी लक्ती करता तशें तें सुलाभ आमकां सबार आमचे समजे तशेंच आसात दाखल्याक आतां आमचे खंयचे आनी हेर खंयचे आशिर्वाद आसल्यार देवाचें उतर पयलें वाचचें मागीर ताचेर नियाळ आनी जिणे कशें लक्ती करचें म्हणून या देवाचें उतर वाचलें मागीर ताचेर लागून मागणी केली ते विधान आसात हांगासर आनी एक विधान जिवितांत पळयत पुस्तकां घेवचें म्हणून सबार विधानां तसलीं आसात आमची दाखल्याक आतां लूक लिसन लाव पळय आयक मोग कर म्हण ते एक विधान आसा या आमोस कार्यक्रम म्हण एक विधान आसा या जिवीत बायबल आनी नोटबूक या कितें म्हणटात ताका टिप्पणी तो आनी एक विधान आसा नातल्यार आवर जर्नी टुगेदर म्हण आनी एक विधान आसा या आमचे सांगता पळयन हांगा सकट आमी जिणेचे अनुभव घेता आनी पळयत पुस्तकां घेवचें आतां दाखल्याक आमकां हे कोवीड पिडेचो अनुभव आमकां सगळ्यांक जाला विविध तरान जाला थोड्यांक ताप आयला थोड्यांक अशें आमी सगळ्यांक भितर बसोवचें पडलें खंय मीस ना खंय वसोंक ना भायर ना मार्केटी वसोंक ना सबार हो अनुभव सगळ्यांक जाला आतां हो अनुभव ह्या अनुभवांत देव म्हाका कितें सांगता जिविताच्या आतां पळयत पुस्तक हांगासर आमी हे पर्टिक्युलर वाचप काडिना पळयत पुस्तकांतले आमी उडास करया म्हणजे खंयची हे घडीत आसतना आमकां सोम्याची खंयची उतरां उडास येतात आतां कोवीड अनुभव म्हणटा आसतना खंयची उतरां उडास येतात थोडे म्हणटात भियेनाकात हांव आसा तुमचें सांगाता येया म्हजे तुमी कश्ट केले न्हू वजन वयतले न्हू अशें एक क्लोज सांगता पोरण्या सल्ल्यांतले जावं दी नव्या सल्ल्यांतले जावं दी हांगा एक पर्टिक्युलर हे वाचप काडिना हांव पूण पळयत पुस्तकांतली उतरां उडास येतात आनी ती सोम्याची बासावणी जावंक पुरो या सत्राय जावंक पुरो ह्या एक बरवशान भरचें तसलीं आसूंक पुरो ह्या विधानान येता हे जिणेक आमी लक्ती करचें जिणे तावन आमी पळयत पुस्तकां घेवचें हें विधान मस्त परिणामकारी आमच्या सदांच्या जिवितांत मस्त घडितां घडटात पिडा येता कश्ट येतात ह्या चिंतनांतले आमच्या जिणेन घडता आनी तूं देवाची खुशी समजोवची कशी आमी पळयत पुस्तकां वचचें पडटा देखून आमकां हांगासर येयल्ले पळयत पुस्तकाची चड परिचय जाय पडटा वाचून कळोन तातूंत नियाळिलो करून देखून हांगासर जिणे तावन पळयत पुस्तकां घेता आसतना आमकां जिणेंत आसची पांतां आव्हानां हे चॅलेंजीस हे कश्ट ताका फुडें करूंक साद जाता हें अपुर्वाचें विधान पूण कश्ट आमकां ते संवयत ना आमी तें शिकोवंक जाय पडटा तशें दोन डिपार्चर पॉयंट पळयत पुस्तकां जिवितांत पळयत पुस्तकाक आतां आमी ही विधानां वाड्यांत आमी जमतीन करता आसतना ही दोनीय करूंक जाय आतां सद्याक आमी 7 मिनटाचें विधान करता आसा हांव बायबलांत जिवितां घेता हांव पूण आमच्या वाड्यांत सबार घडितां घडतात तांतले खंयचे म्हण हे घडीत आमकां सगळ्यांक इमोशनली या भोगणांनी आमकां दुखल्लें आसा या संतोश जाल्लें आसा खंयचें आसूं दी तातूंत देवाचो हात आसा ते समजून घेवंक आमकां आमी ह्या तराचीं विधानां वापरल्यार बरें अप्रुपशें 7 मिनटाचें विधान 2 पिटे केल्या उपरांत ही विधानां करचीं अशें केल्यार समुदायाची वाडवळ जाता आनी आमच्या सदांच्या जिणेंत देवाचें उतर गळसूंक जाता नांतर तें विंगड म्हणले बरी आसता आतां तातूंत म्हजी वैयक्तीक जिविताची साक्ष दिवची जाल्यार हांवें पळयत पुस्तक सेमिनारीन शिकलो मागीर सुमार 2000 वर्सां सुमार वर्सां उपरांत हांवें ह्या रितीन पळयत पुस्तक वाचूंक सुरू केलो केवळ हांवें पयलें सरमन तुमच्या खातीर खंयले पॉयंट मेळटात तशें या खंयच्या गरजां खातीर वयले वयर वाचचें मागीर वाचता आसतना हेडिंग म्हळ्यार हें कोत्ता म्हाका हेचें
तांत हर एका उतरांत तांतू अर्थ टापला आणि पवित्रोत्म ताचे मुखांतर आमकां उलयता म्हणल्यार तांतू पळयल्या उपरांत जिवितांची हर एक घडीत आनी देवाची खुशी समजोवंक हें आदार जाता त्या तरान वाचचें त्या तरान आमची विविध डिपार्चर पॉयंट हे आसा दोन. आता ह्या समुदायांत आमी वांटोकान घेत आसतना आमकां बोगुलें सांगचें म्हूण आसा. आतां ते बसयल्ले मनशांक बगता काल्या मनशाक सकाळी म्हणटात हांवें म्हणचे देखून थोडे फावटी मेंटल एक्सरसायज म्हळ्यार एक राजांवा बरी अशें बरें दिसता म्हाका तें परत म्हणटा आमी. हातूं ह्या वांटून घेवच्या विधानांत खंयचीय विधानां जावं पुरो तांतू आमचे आध्यात्मीक वाडावळ जाता गी हातूं आध्यात्मीक रितीन वाडोवंक आमकां कुमक करता गी हें विधानां एक तें विधान या हेर खंयचीं विधान. हें बारी अप्रुबायचें सवाल. ते सबारांनी सवाल दिसाचे आसा जमती गेल्यार आमकां खाले मेळटा कितें फायदो म्हणून. आतां आमी एक पवित्र पुस्तक वाचतना आमी कितें करता म्हणलें पळयतात म्हणजे इतलें वैयक्तीक वाचतना जावं दी या सामुहीक तरान इगर्जेंत वाचतना जावं दी या पवित्र पुस्तक वाचतना म्हजी मूत खंय आसा हांव कितें आसा म्हूण. आतां रिडींग द बायबल पळयत वाचचें थोडे पडे नॉट सिरियस एट ऑल. हेर बूक आहले बरी तो एक बूक फॉर इन्फॉर्मेशन वाचतात. दाखल्या पळयत पुस्तक आतां जर्नलिझम शिकच्या भुरग्यांक पळयत पुस्तक वापरतात तातूंत ते विविध प्रकाराचे साहित्य समजोवच्या खातीर थंयसर दुसऱ्या खातीर न्ही ते तांणी साहित्य समजोवच्या खातीर काय साहित्य आसा थंय पद्य गद्य स्टोरी शॉर्ट स्टोरी नरेशन हें विंगड आसा तें समजोवच्या खातीर तें वापरतात. तांणी पळोवचें तें एक शिकपाच्या हाचेर. तशेंच आतां आमी पाद्र रेपेटी हांवें वाचतालो सांगलें हांवें म्हाका शर्मा दिवं का आतां कळ्ळें पॉयंट हांवें दिवयेत तशें सांगचे खातीर पूण आनी मागीर म्हाका पळय वाचचें म्हाका कोत्ता एटी कदाळ वाचलां आयकलां हेडींग वाचतना हें कोत्ता म्हणून पानां काडून वेचें. पूण हातूंत आमी गंभीर तरान पळयत पुस्तकाच्या भितर वचना. पूण हांगासर जेरेमिया प्रवादीन सांगली ती उतरां मोती काडीची जेरेमिया प्रवादी सर्वेस्परान ताका सांगली 14वा अध्याय 14वी वळ 14:14 तेजेर जेरेमिया प्रवादी सर्वेस्पर कितें सांगता सर्वेस्परान अविश्वासी प्रवादा विशयांत म्हणली उतरां तो थंय कशें म्हणटा हे प्रवादी म्हज्या नांवान फटी मारतात हांवें तांकां धाडूंक ना हांवें तांकां आज्ञा दिवंक ना वा हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. फडकिरीन दृश्यां निरर्थक भविष्यवाणी स्वकल्पित स्वप्नां ते प्रगट करतात. आतां कितें जाता हांवें देवाच्या उतराच्या प्रेरणान हांवें वांटून घेनातल्यार सुवात हांव एक फडकिरो प्रवादी जाता म्हळ्यार ते प्रेरणांत ना म्हणल्यार म्हजें एक चिंता आतां हांव म्हाका कळ्ळें लोकांक सांगचें देखून हांवें खाणी सोदून काडटा आनी ताचे पूण देवान म्हाका आतां ह्या लोकांक कितें सांगचें म्हणून तें म्हजे आत्मीय वाडावळ जाय म्हाका. तशेंच हांव आतां देवाच्या उतराचें आतां म्हाका एका फिरगेस विगार जावन धाडलो हांव थंय येता आसतना आतां ह्या लोकांक हांवें कितें सांगचें म्हणून हांवें सांगचें न्ही ह्या लोकांक देव हांवें कितें सांगचें म्हणून अपेक्षिता. ह्या पळय देवाच्या उतराच्या अंतू हांव एनलायटन हांव उजवाड जोडल्या जाल्यार मात्र हांवें तशें चिंतेत त्या दृश्टीन पळयत त्या लोकांची परिगती देवाच्या नदरेन हांवें पळय जाय देव कितें सांगता म्हणून. आतां ह्या जाकान तशें चिंतलां जाल्यार हांवें आनी एक रितीन हांवें आतां सगळ्यांनी तशें चिंतूंक जाय. आतां ह्या सिच्युएशनांत आतां आमी देव आमी कितें करचें म्हूण सांगता देवाची खुशी कितें. आतां देवाचें राज बांदूंक हांगा आमी कितें करूंक जाय. आतां एका फिरगेचेंत विविध संघटना आसात गवळीक परिशद आसा अपोस्तलीक संस्थे आसात विंगड आसात मागीर युवजन आसात भुरगे अशे आल्तर भुरगे सगळे आसात. आतां आमच्या सकट मिटिंगांनी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी येता आमगे मुखार आर वी एनलायटन सी द लायट ऑफ गॉड थ्रू देम. आतां तेन्ना केदाळ देवाचे उतराचे प्रेरणा आमकां मेळटा त्या उद्देशान आमी येता थोड आपापींत आमचे आध्यात्मी वाडावळ जाता. आनी हांगासर आमी कितें सांपावलो रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत वाचता हांव कित्याक सुरू तावन आखेर पर्यान
बावरता मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवातेवर उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तक बरोवन आसा, नितीवंत मनीस बावरता मारिफात जियोंक पावतलो. ओके. आतां देवाचें उतर म्हाका आमकां कोणाक देव नितीवंत करता, वय. देवा कोणाक नितीवंत केलां, कशें करता तें हांवें समजून घेवंक जाय. आनी त्या दिशेन आमी चिंत आसतना वाड्यांत सांगाता मेळटा आसतना ह्या कार्यक्रमांनी सांगाता मेळटा आसतना ह्या तरान आमी पळोवंक गेल्यार देवाच्या राजाच्या नदरेन पळोवचें म्हणटा आमी. ओके. आनी आमी म्हणटा देवाची खुशी जाल्यार म्हणचें आसा, पूण देवाची खुशी आमकां कशी कळटा अशेंत कळची. ह्याच मापान आमी येता आसतना थोडे फावटी आतां सेन्सूस फिदेलियम म्हण एक आसा, वय. म्हळ्यार सकट लोकांचे अभिप्राय. आतां ह्या सकट लोक आसा अभिप्राय ते गुंपिनाल्ली गोविंदानी, पूण हांगा देवाच्या उतराच्या परिणान घेतले ते निर्णय ती देवाची खुशी आमकां कळीत करता. आनी त्या वेळा आमची वाडावळ आत्मीक वाडावळ जाता, आध्यात्मीक वाडावळ जाता. आमच्या सदांच्या जिनियन्सीत आमकां देवाची खुशी पळोवंक कळटा. ओके. आनी आमी निराशी जायना, बरोवशान फुडें सरोवंक शकता. ओके. देखून ही विधानां केवल आमी सांगता मेळटना मात आमची सवकास आमची ती देवा लागीं लागशिल्लो एक संबंद आमकां हांगासर बांदून हाडूंक साद जाता, वैयक्तीक तरान तशेंच समुदाय जावन. ओके. एक म्हणजे मती घेवचे गरजेचे सवाल आणतो आता या वांटून घेवच्या विशयांत. ओके. मस्त मनशां वांटून खाण घेतात, शब्द विणतात, स्वयंप्रेरण मागणी करतात आणि प्रकरतात. आता कोणी एक मनीस या जम्यांत आशिल्ल्यांत एक दुसऱ्यात बॅकग्रावंडात पाठतळाचेर आयला म्हूण चिंत्या. ताणें जें कितें वांटून घेतलां ते पवित्र सभेन आमकां दिवचे शिकवणेंत त्या प्रमाणे आसना, ताळ पडना. तो या ती कोण घे तांच्या बॅकग्रावंडाचेर वांटून खाण घेतात. आतां आमकां थंयसर ऑन द स्पॉट कांय म्हणूंक जायना, कित्याक म्हणशाल एकल्यान सांगलें म्हणटात आमकां थंयत कार्यशाळांनी करूंक तें करूंक जायना. अखेर जाता पर्यंत आमी रावचे, मागीर अखेर जाल्या परत आमी उठोन वता. आतां पाद्रा बसल्यार कळटा ताका काले म्हणशाल्यार ही शिकवण सारकी ना म्हणून एका पाद्रा ना म्हण चिंत्या. लोक आयकलो घरा गेलो आनी मागण्यांचं मती जाल्लें देखून एका दोळ ताणें मिस्टेक केला जाल्यार ही कशी सारकी करची गी म्हणून वैयक्तीक रितीन करची गी, ह्या सगळ्या जम्याक हें सांगचें गी, कशें खरी येता हें? सवाल अपूर्वाचे. म्हाका एक अनुभव आसा हो. आमी मुंबयत वसाई थंयसर आमचे त्या वेस्टर्न रिजन एक संमेलन जाल्लो ल्हानकड समुदायाचो 2019 कोविडाच्या पयलें. ओके. थंय आमी एका वाड्यांत थंय अशें वाड्यांत सांगाता मेळून जमत जाताली आनी रस्तो लागीं ताल्लो. एकलो रस्त्यार तो आयलो, स्कुटर रावयलें आयलो आनी आमी खालें करता म्हणून कळना पवित्र पुस्तका विशयांत उलयत गेलो 15-20 मिनटां उलयलो. कोणी ताका रावूंक जावना ताका तशें उलयत गेलो व्हडल्यान उलयलो. मागीर स्कुटर स्टार्ट करून फाटीं गेलो. आमी हांगाच बसले. मागीर ते म्हणाले लागले तो दुसऱ्या एका पंगडाचो हांगा आयलो, म्हणजे तांगा ते आमचे बसला म्हण आयलो बसो राव तशें जालें. मागीर ताका रावोंक येवना कांय ना आनी तो तें कितें सांगूंक लागलो. आमी कळलें थोडे फुडें अशें जाता, थोडे फुडें आमी तांकां हेरेटीक म्हणटा. हेरेटीक म्हळ्यार पवित्र सभेच्या संप्रदाय चिंतपाच्या की भायर अशें. आनी थोडे फावटी म्हणटा आमी पवित्र सभेन अशेंत पवित्र पुस्तक इंटरप्रेट करचें आतांचें समजचें म्हूण आमकां शिकयल्लें आसा. आतां तें थोडे फावटी तें समजनासतना वांटून घेतात, विसतात. ओके. आतां हें खरें म्हणटा ताका हें हांगासर सुवार्थ वांटून घेवचें न्ही, ऑल्टरनेटीव वे, ही अन्यगत वाट, अन्यगत विधान. आतां विविध विधान आसात पवित्र पुस्तकाचे कितें वांटून घेवन विविध विधान आसात. आतां शर्मा दिता पाद्र्या तें एक विधान आसा. या बायबल स्टडी म्हूण आसा, खंयसर तूं सवालां विचारताय आनी पवित्र सभेन कितें शिकयलां सांगताय, एक्जेजीस म्हणटात तें पूर आसा. थोडे कडेन ग्रूप डिस्कशन करतात, बसता येतात तांकां भोगल्लें सांगतात. पूण हांगासर पवित्र पुस्तकाचो मूळ हांव बेजीक संदेश कितें देवाचे उतर तुका कितें सांगता मूळ बेजीक तें आसा, आय एम युअर गॉड, हांव तुजो देव. आय एम विथ यू, हांव तुजे सांगाता आसा. एंड आय लव यू, हांव तुजो मोग करता. हे पवित्र पुस्तकांत सुरू तो नाकेर म्हणसर हे सामारीन सांगयता आमी.
हांव तुमचो देव इस्रायल पडये सांगले तुमी म्हजी फर्जा अँड आय एम विथ यू हांव तुमचो इमानुएल देव आमचे सांगाता गॉड विथ अस आनी हांव तुजो मोग करता सोम्यार म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा देवान नुसार असोय मोग केलो की आपल्या अशें हे वो बेजीक मुळा वो कितें म्हणटा संदेश आनी वो संदेश आमी दिवंक प्रयत्न करचे आनी ह्या पाठतळाचेर ह्या मुळाव्या संदेशाचेर होंदोन कोणी एकलो कितेंय सांगत जाल्यारय वो विशय वो मुळा वो आमचो तें आसा गी म्हूण आमी पळयचे ओके पळय आनी तो हो आसा जाल्यार आवडना पळय सपोज आमी तांकां बक्षिता हें आसा जाल्यार आनी ताचेर नेक्स्ट कितें जाता हांगासर आतां आमी पळयता पळयत पुस्तक पयलें थोड्या वर्सां पयलें इंटरप्रेट केल्लें आतां केल्लें बदलावण आसा दाखल्याक आमच्या सोम्याच्या आखरेचे जेवणाचे ताचे इंटरप्रेट विंगड आसलें आतां आमी समजोवचे रीत आसा लिटुर्जी तवळ असो अर्थ नव्यान समजशें करूंक आमकां आदार दिता आमी आतां पळयता पयलें इगर्जे फाट करून म्हणटाले आतां आलतारी मुखार आमी पळयता अशें सुमार बदलावण जाल्ली आसा पूण हांगासर ऑल्टरनेटीव आनी एक रीती ही सोम्याचे हांगासर घेवचे पूण हांगासर कितें आसा समुदाय सादो लोक आमचो आमच्या सादो लोकांक तांकां चड पवित्र पुस्तक वयच्यान शिकिल्ले बार अप्रूप आसचे आमचे मदें तशें ओरिजिनल अर्थ कितें कळीत ना पूण एक संगत आमी उडास दवरूंक जाय आसली हांगासर वैयक्तीक तरान एकलो जेजूगुत्त स्विकार करता देवाच्या उतरान जेजूच ताका उलयता म्हणून आमी समुदाया वेळार थंय देवाचें उतर मदें दवरता थंयसर हांगा आल्तारीचेर मदें दवरता आनी ताका मान करता हें वातिकान दुसऱ्या महासभा उपरांत जाल्लें कशें आमी आल्तारेक मान करता पळय सक्रमेंताक तशें देवाच्या उतराक आनी जिवंत सोमी आमचे मदें आसा म्हणून ते आमी दडफात येता ओके आतां त्या हाचे वेळार हांव हांगासर वांटून घेता जाल्यार तें हांगासर आमी समजून घेवचें सोम्याच्या मोगान तें हांव करता ह्या तशें सोम्यान म्हाका ताचें प्रेरण दिल्लें आसा म्हणून ओके आनी तशें ह्या जराल सकट संदेशान कित्याक त्याच्या केंद्रीत संदेशा भितर आसा जाल्यार तें मानून आमी घेवंक जाय आतां जालें सुकुत्तसाने सांगलें 2-3 रितीन आमी ताका प्रतिक्रिया दिवं येता ते मागीर माऊल्या मापान म्हूण आसा तेन्ना आमचे मदें कोणी जंतो आसा जाल्यार पळयत पुस्तक कळीत आसलो ह्या जागासून या कोणी जंतो आसा जाल्यार आमी अशें कांय आसा कोण ना तसो समजयचें पडटा समजूं येतालें नंतर जालें त्या दिसा जालें ना उपरांत केदाळा म्हणे वैयक्तीक तरान ताका आमी सांगयत अशें अशें आसा तें अशें चिंतल्यार बरें म्हणून हांवें सबारांक केल्लें आसा तें म्हज्या अनुभवान तें जाल्लें आसा ताणें दुसऱ्या रितीन चिंतून ते थोडे फावटी आमच्या मेथड सारकें आसना तशें आमी आदार दिल्लो आसा समजोवंक तशें करी येता मागीर आनी एक विशय आसा आमी हांगासर ह्या जमतेन मात्र पवित्र पुस्तक वापरचें न्ही हेरे कडेन आसा शर्मा वेळार आमी सांगयता त्या विशयांत उपरांत बायबल स्टडी करतात जाल्यार आतां सुमार बायबल क्लास जाता थंयसर तें आमी ते सारकें म्हळ्यार असले अभिप्राय थोडे फावटी येवची आसता ताका सारको अनुभव दिवं येता आमच्या पत्रांनी पवित्र पुस्तका विशयांत सवालां सारन जापी जोडचें अशें वॉटर पवित्र समजूंक प्रयत्न ह्या रितीन करूंक साध्य आसा थोड्या वर्सां आदीं सहाय्यक विगर जावन आसतना एकलो मनीस पयलें तो कातोलीकच मागीर खंयच्याक एका प्रभाव वळख जालो आनी ताका येवकरिस्त मिसाचें बलिदान तांतू पुरा पातयेनी ना ताका पूण वाड्यांत जमत जाताना रेग्युलर सुखान आसतना येता आनी ती तो वळची सुरविली वर्सां मस्तू जाणांक अनुभव वांटून घेवंक आनी परत जायना पूण हो मनीस येतालो हरिये पोवटी आनी हरिये पोवटी वांटून घालून घेतालो पूण ताका असली पुरा हें फात्येनी ना ताका येवकारिस्त आळे सूर्य उदेला तशें पुरा रावण म्हणचे ताणें आनी मिसाचें बलिदान तें बरें ना म्हळ्यार एका रितीन काले म्हूण जाल्यार आमी ताका आवटरायट हें नाका म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हूण जाल्यार हांगा येवन बरो जाता जाल्यार म्हणून पूण हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे तो 2-3 वर्सांनी बदलो ना तो म्हळ्यार ताज्या तांतू स्थिरता आसलो असले मनीस एका दोळ येतीत जाल्यार कशें तें हँडल करी येता तांकां आमी एक तुमी सांगले बरें तांकां आमी तूं हें नाका म्हूण सांगूंक जायना पूण आमी आमच्या हांकां शिकप दिता तोळ आमच्या समुदायांक आमी शिकप दिता आसतना ते आयल्यार तांकां हें शिकप मेळटा आनी काळी झूक तें आसा जें सोम्याचें उतर घेवंक बरें मन आसा जें सोम्या हांव तुज्या बागलार ठोके मारता
कोण जो उक्तें करता ते रावता म्हणून हे म्हजेंच कितें चिंता बरन अशेंत जाय जे म्हणून चिंतून आयल्या काळजांत सोमीकय येता येना तले येतात एंत हांवें शिकलें मागोत्ता एंत इदम मित्ता म्हणटात हेंच हे हाच्या भायर कांय ना तांची बदलावण जायना पूण तुमी सांगले बरें अपुरबाय आसा ह्या समुदायांत देवाचें तर हाडचेंच दोन कारणां खातीर एक म्हणजे वैयक्तीक बदलावण पर्सनल कन्वर्शन म्हणजे वैयक्तीक बदलावण जायचे आनी सेकंड सोशल चेंज ओके आतां हांव बदलल्यार हांव बरो जाल्यार गांव बरो म्हणटात आतां म्हजे थंय बदलावण जाता जायचेच देवाच्या उतराचे प्रेरणा म्हजे थंय बदलावण जायचे आतां ताका हांव अवकाश करना जाल्यार म्हजें ताका फंडामेंटल म्हणजे ताका फंडामेंटलिस्ट म्हळ्यार तेंत हांवें धरलें धरून रावचें हेंच म्हणून वय तें जावचें ना आवय पळयत पुस्तकाच्या सोम्याची प्रेरणा आमी घेवन मुखार वचचें आनी असं जाल्यार आमी सोंसिचें पडटा सोंसणीकाय जाय पडटा आनी आमचे मदें आसात थोडे फावटी कातोलीक सभेंत आसूनय ताच्या विशयांत समुदाया विशयां कांय कळीत नासतना हें विधानां कळीत नासतना येवन बसोन कितें केल्लें मागीर समजल्लें तांकां आमी समजयचें पडटा कळीत करचें पडटा देखून ताका शिकची रीत शिकोवची रीत ही आमकां कळीत आसूंक जाय आनी असल्या परिस्थितींत आमी तांकां मौल्यमापन करतना सयत आमी तांकां ते वैयक्तीक सगळ्याचें सांगून तांकां इन्सल्ट जावचे बरी करूं नजो पूण आमी वैयक्तीक तरान आमकां साध्य जाल्यार मुखेल्यान कोणी सांगून सारकें करयेत पूण मस्त बदलावण जाल्ली म्हाका कळीत आसा सबार जाण अशें येवन बसोन कांय गुत्तू नासतना कांय कळीत नासलें मागीर सावकाश म्हाका त्या तरणाट्यांची वळख आहा अशें म्हाका तांणी सांगलें आसा 7 मिनटाचें विधान बदलीचें फादर म्हणून खंय बदलूंचें काल बदलून सांगा आनी मागीर तांकां विचारलें कितले फावटी तुमी गेल्या त्या जमती 1-2 फावटी गेल्या मागीर कशें बदलीचें म्हणटात ते राय म्हणटात देखून म्हळ्यार पूण वसा पळया तुमी स्टडी करा शिका अशें शिकिल्ले बऱ्यांक शिका म्हणजे बूक व्हरून वाचून शिकले आसात ताचे परस फादर बऱ्या हे मस्त गुणाय कशें जावन तूं म्हणून म्हणले आसात तशें बदलावण वैयक्तीक कन्वर्शन जाता आमचे सडावत फिरगजान आमी पळयत आसतना थोडे दादले येनातले अशें येवन बदलावण जाली मस्त आसात आमी येना म्हणटा सुमार फिरगजांनी म्हाका कळीत आसा दादले अशें येवन क्रियाळ जाणां भाग घेतिल्ले सबार आसात आमच्या देशाचेंत आनी हेरे कडेन ह्या विशयांत विचारचें जाल्यार आतां आमकां देवशास्त्र शिकता आसतना क्रिस्टॉलॉजी क्रिस्ता विशयांत ताज्या उपरांत मेरियोलॉजी मागीर एक्लेजियोलॉजी अशें पवित्र सभे विशयांत विंगड एक विशय घेवन आमकां देवशास्त्र शिकोवंक आसता आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशयांत पवित्र सभेची कांय एक वेवस्थीत शिकोवण आसा गी हाकात म्हणली एक देवशास्त्राची शिकोवण आसा गी हाका देवशास्त्र शिकोवन हांतू येता एक्लेजियोलॉजी ह्या पवित्र सभेची शिकोवणेंत हांतू येता हांगासर एक पवित्र पुस्तक आमी सांगले प्रमाणे आमी वापरता पवित्र उल्लेख जे थियोलॉजिकल आर्ग्युमेंट्स या कितेंय आमी देवशास्त्री संगती सांगले जाल्यार पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां विसता या थोडें एथिकल बुधबळ सांगले जाल्यार पवित्र पुस्तकांत अशें सांगलां सांपवल अशें सांगता वांजेलांत अशें सांगलां म्हूण सांगून आमी बुधबाळ सांगची आसता पर ज्या संगतींनी वापरले आसा पूण हांगासर पवित्र पुस्तकान घेता आसतना एक विशेष तरान आमी हांगा समजूंक जाय हांगासर 2 संगती प्रमुख तरान आसात एक अ कम्युनिटी ऑफ बिलिवर्स वेलकमिंग द रिजन लॉर्ड हांगासर भावार्थी लोकांचो समुदाय जिवंत सोमयाक स्वागत करता आतां देव आमचे सांगता म्हणल्यार आमकां आमी व्हडलें फेस्त करता नातालांचें फेस्त पूण देव आमचे सांगता म्हणल्यार अनुभव आमकां कळून जाता हांगासर भावार्थाचो तो समुदाय तो सोम्याक अशें ह्या तरान स्विकार करता जिवंत सोम्याक आतां पवित्र पुस्तकाक आमी व्हडलो सांगलें मदेगाद दवरून ताका मान करतात ताका कितें स्वागत करतात आनी आमचे 7 मिनटांच्या विधानांत सुवार्थ वाटूंक म्हणजे 7 मिनटांच्या विधानांत सुरू करतात सोम्याक आमचे मदें आपोवया ताका स्वागत करतात मोगळा जेजू तूं जाकेवाच्या घराक गेल्लोय आनी तांच्या घराक सोडवून लाभली आमकांय सोडवून लाभोवच्याक आमचे मदें ये स्वागत सोम्या म्हणून आपयता आनी सोमी आमचे मदें खरोच हजारा सावन पातयता आनी हें पवित्र कितें देवाचो तो शब्द मनीस जाल्लो जेजू तो आमचे मदें जी येता पुनर्जीवन सोमी आमचे मदें आसा तें भोगप हेचें ओके आनी दॅट इज मोस्ट थियोलॉजिकल संगत देवी शास्त्री जिवंत जेजू आमचे सांगात आसा ताच्या सांगतपणांत हांव जी येता तें पयलें सोम्याक आनी दुसरें आनी एक आसा दूद आसा सोम्याच्या नांवे आमी सांगाता मेळटा
ओके आम्ही आता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे मी साजार आराम करचे असा आणि अंगाई सौम्याच्या नावे मी सांगाता मेळल्या आमचे गीत आहे त्यात नावान आसात आणि सौम्याच्या नावे सांगाता सौम्याच्या नावे सांगाता म्हणजे माथ्यावरच्या वांजालांत 18वी अध्याय 20वी ओळ केंसर दोग येते म्हजे नावे सांगाता मेळल्याच तांचे मध्ये गाता हांव आसा हे पवित्र पुस्तकान सांगलां वय तर आता आमचे मध्ये तो अनुभव खंय जाला हांगासर जाता हांगासर अनुभव जाता हो अनुभव जाल्लो कुटुंबान ती सांगाता मेळटना तेय जाता आणि माथेवाचो वांजेला 11 अध्याय 28 अध्याय 20वी ओळ परतून थंयसर येताना म्हणलें हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडा तुमी सांगले ती बसावणी केल्ली आसा ती बसावणेचो अनुभव हांगासर जाता ताणें केल्ली बसावणी सुमी आमचे सांगाता आसा आमी कितें बियेजे म्हणून ना सबार आमकां कळीत आसा सुरवेच्या पवित्र सभेंत त्या माटतीर तांकां व्हरता आसतना सुमी तांचे सांगाता आसा म्हणलें तांकां सोसूंक ते कश्ट मेळटाले ते सकट सुमी आसा म्हणलें ते भोगप तांचें तें आसलें तेंच हांगासर उडास करता बावटत्यान ते आनी हेंच वचचो अनुभव गो येवक्रिस्ताच्या संभ्रमावळी आमकां जायचे वय थंय थोडे व्हडलो संको आसता पूण हांगासर सोमयाचें सांगातपण सोमी आमचें सांगाता आसा आनी इगर्जेंतलो सक्रामेंत दवरलो आसा तो आमकां उडास करता सोमी आमचें सांगाता आसा म्हणून आनी आतां वातिकान दुसऱ्या महासभेन आल्तारीर पळयता आमी एका कुशीन सक्रामेंत आसा आनी एका कुशी पळयत बायबल दवरतात देवाच्या उतरां मार्फत सोमी आमचें सांगाता आसा म्हणून आमकां वातिकान दुसऱ्या सांगलां हें उडास हांगा जाता आनी हांगासर हो अनुभव जाता आनी कितें दुसरी संगत हांगा आटापण आसा कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान ती उतरां आसात ती एक सॅक्रामेंटांतली खुना सॅक्रामेंटल सायन म्हणयत आतां सॅक्रामेंटल सायन म्हळ्यार कितें देवाचें उतर आमी आयकत आसतना हांगासर देवाचो शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आमोरी म्हणटना आमी म्हणटा आतां आमचे मदें जियेलो म्हणलो तो अनुभव म्हाका जाय आनी तो अनुभव कसलो म्हळ्यार ती स्त्री जेजूच्या वस्त्राक वचून आपडलें आनी ती गूण जाली हांवें हांगा सोम्याक वैयक्तीक तरेन आपडचें सो तो अनुभव हांगासर ते सॅक्रामेंटल सायन आमकां सॅक्रामेंट म्हणटना ते बायलो गुर्त खुरपेचो बायलो गुर्त आमकां मेळचे सॅक्रामेंट आनी हांगासर सोमी आमकां आपडता पूण हांगासर आमकां त्या स्त्रियेक मेळ्ळो तो अनुभव जाय आनी हांगासर आमी पवित्र पुस्तक समजूंक पळोवचें न्ही वी आर नॉट ट्रायंग टू अंडरस्टँड द स्क्रिप्चर्स वी आर हियर ट्रायंग टू टच द रियल पर्सन जेजू नीज जिवन जेजू भेटोवंक आमी पळोवचें टू टच ताका आपडोवंक आमकां अनुभव जावं आमी थियोरेटिकली आतां एका कलकत्ता सेमिनारींत आमी समुदायाचे जिविताचे सोडल्या उपरांत तेंच्या फादरापणांनी सांगिल्लें फादर आमी क्लासींत शिकताले हांव पवित्र पुस्तक आनी एग्जामा खातीर शिकताले हांव आनी थंयसर मार्क्स आनी बरें काडटाले हांव पूण वैयक्तीक तरान सोम्याक भेटोवन हांव हें केन्ना करूंक सुरू केलें हांगा वांटून सुरू आमी सोम्याक आपडोवंक आपडले आमी सोम्या ताणें आमकां आपडलो तो अनुभव जालो सोम्याच्या सांगतपणाचो आमकां अनुभव जालो हे होतो अनुभव आमकां हर एका मिसाच्या बलिदानान जायचे ओके पूण हांगासर आमकां एक समुदाय जावन अवकाश आसा आनी अशें ह्या दोन तरांनी आमी पळयता दैवशास्त्र कशें आमकां पुराक आसा एक देव आमचें सांगाता आसा म्हणून दुसरें ताका आमी आमचो म्हजो स्वामी वैयक्तीक म्हजो स्वामी सोडवणदार मानून घेवचें आनी ताका आपड सॅक्रामेंटल सायन एक गुर्तू आमचे मदें आसा म्हणलें त्या चिंतपान तें येता तुम्ही एवढं उलयता आसतना म्हळें खालें म्हण सांगल्यार हेर विधाना विशयान इल्लोसो उल्लेख केलो तुमी आमी सडाव जावन आतां फाटल्या इतल्या वर्सांनी 7 मेटाचें विधान हेंत आमी वापरना जावं तुम्ही उलयले प्रमाणे हेर विधानाय आसात दुसरी आतां वय ती सादारण म्हळ्यार मोटव्यान सांगचें जाल्यार कसली विधानां आसात आनी एक कालें म्हणून सांगल्यार इतलीं विधानां आसतना काल्या खातीर आमी एकच विधान येदोळ वापरना आसली हांव दुसरें कितें शिकोवनात आनी हेर विधानां आसा जाल्यार ती कशें शिकची ती पळय बरें सवाल तें थोड्यान आमकां विचारचें फादर बोर जाता 7 मेटाचें विधान दुसरें येयल्लें कुर्शी करया पोरी आमी त्या विशयान उलयल्लें आसा हय ते दोन संगती आमी वडलो सांगुल्ले आसात पवित्र पुस्तकांतावन बायबला पवित्र जिविताक जिवितांतावन पवित्र पुस्तकाक हे दोनी संगती जायचे आमकां त्यो मिसळोन रावचे आतां आमी सुवार्थावणे 7 मेटाचें विधान मात्र घेतात ते बेजीक ते मूळ हांवें म्हळ्यार हांगासर सोम्याक आपोवचें आनी ताचो पुनः जिवन सोम्याचो सांगात भोगसो ताचे उपरांत देवाचें उतर आयकुचें
आयकोन नियाळ शब्द विंसून काडचे मागीर बोगुल्लें मौनता सांबाळची वय मागीर आमी कितें वांटून घेवचें मागीर ताचेर प्रेरणाचेर वावर कामाक हातांत धरचो हें सगळें बेजीक संगती आटापतात वांटून घेवच्यान हें हेर विधानांनी आसा पूण हांगासर हें मूळ हांवें ओके आतां सातमेळाच्या विधानाचे मूळ हांवें उद्देश कितें हें म्हणून पळया मागीर हेर विधानांचें हांव सांगता आतां सातमेळाचे मूळ उद्देश आसा पयलें सोम्याच्या सांगातपणाचो अनुभव हां सुवात पयलेंचा म्हणजे सोम्याक आमचे मदें आपोवया हांगासर पयलें सोम्याचो सांगातपणाचो अनुभव हांव येवकरी सक्रामेंताची भेट करूंक येताना तेंच सोम्याच्या सांगातपणाचो अनुभव म्हाका जायचे म्हजी सोम्या सांगात आसा म्हणून हांगासर येताना तेंच आनी हांगासर दोन जबाबदारी आहात म्हाका एक म्हाका अनुभव मेळटा आनी म्हज्या सांगात आयिल्ल्याक की तो अनुभव दिजे ओके खंयसर दोग्या ते सांगाता मेळ्ळ्यात म्हणटना थंयसर आमी ते खंतारी म्हणटा बोगले कोंती म्हजी भाव आनी भयण तांचे तें आसा सोमी जेजू ती जबाबदारी तशें पयलें एम तो म्हळ्यार सोम्या जेजू सांगात बगचें दुसरें आनी एक आसा देवाच्या उतरान वैयक्तीक तरान देवाचें उतर म्हाका आपणाचें सोम्याक हांवें आपणाचें तें दुसरें तिसरें वैयक्तीक वांटून घेतले वरवीं पयले असो भावार्थाक हांव प्रेरण दिवंक आतां हांगासर वांटून घेतात वांटून घेता आसतना आनी एकलो आयकता ह्या भुरगीं आयकतात तांची भावार्थाक घटाय मेळटा तिरासन मेळटा उत्तेजन मेळटा तशें तो उद्देश आसा मागीर आनी एक कितें आसा म्हळ्यार हांगासर वैयक्तीक एकामेका बरोवसो आसा करचो आतां म्हज्या भावार्थांत हांवें धंडळता जाल्यार हांवें मागिल्लें मेळना जाल्यार हांगासर भावार्थान एकामेका बरोवशान भरचें सांगाता पयनारी म्हणलें मोतीन दोन आनी एक अकरेचें कितें म्हळ्यार हांगासर समुदायान पवित्रत्म्याच्या विशेष प्रेरणान बरोवन आमी वावराक दिवचें ओके एकामेकाक कुमोग करची सेवा दिवची हें हाचें मुख्य कारण आनी हांगासर एक आसा तें जिविताचें उतर विणचें तें भोव गरजेचें आसा आतां पळयत पुस्तक आसा म्हणटा आसतना ते बूक शब्दांनी मस्त शब्दांनी बरोवलो हे बूक तो मेल्लो बूक जाता बूक अशें जाल्यार पूण तें एक उतर तातूंतल्यान खाण तें म्हज्या जिविताक हांव लक्ती करता आसतना म्हणजे ते जीव घेता देखून ताका जिविताचें म्हणजे वर्ड ऑफ लायफ तें कशें जाता आतां दाखल्याक समाधान म्हणलो शब्द जिविताचे उतर घेतले म्हणजे दिया ताका हांवें वैयक्तीक हांव समाधान असो मनीस गी हांव गेल्ले कडेन समाधान आसा गी समाधान हाडूंक प्रयत्न करता गे हांव ह्या घुसपडटा तें हांवें समजून पळयचें मागीर म्हज्या कुटुंबाच्या अंतर आमचें कुटुंब एक समाधानाचें कुटुंब गी आमी एक समाधानाच्या हातेर गी हें सगळें तें मागीर वाड्यांत मागीर फ्रिगजन ह्या तरान तें जिविताचें उतर एक म्हणयात आमच्या अंतसनी झडतीत म्हणयात ओके तशें जियोंक जाता हें आतां हांगासर ह्या सगळ्या कितें जाता पळयत पुस्तकांत हांव आमी जिनियेक आयल्या सातमेळाच्या विधानान तें पयलें एक विधान अंतू आमकां आतां आमच्या मंगळुरांत सबार जाणां आतां हेडल्यांत बरी हेडल्यांत बऱ्या तरान म्हणटात आनी आमकां कळीत आसा पूण हाचे की मुखार वचन आनी एक आसा आरसो विधान तें थोडे कडेन आमी घेतलां थोडे कडेन करतात थोडे कडेन केल्लें आसा हांगाय पयलें कितें म्हळ्यार आमच्या जिणेंत सदांच्यो गजाली घडटात सबार गजाली थोडे घडटात ह्या समार कितें आसात समस्या आसात हांगासर आमी ताका आरसो विधान म्हणजे कितें म्हळ्यार जिणेंतल्यो गजाली सकट कितें आसात तें आमी देवाच्या उतराच्या त्या आरश्यान पळोवचें आमचे जिणेंतले समस्या कश्ट तो आरसो तशें आमी आरश्यान आमच्या प्रतिफलन जाता तशें आमचे जिणेचे सोर समस्या कश्ट सुख सोन पुरो हर एक गजाली त्यो देवाच्या उतरान प्रतिफलीत जातात तो थंयसर पळयत पुस्तकाच्या वाचपाक आमी पळोवंक आमी शिकता ओके आतां आमी वाचतना पूण आमकां जिणी ताका लक्ती करूंक मेळना आमकां कळना वाचलें कशें ताका स्पिरिच्युअल रिडींग म्हणटात पूण आमचे समाज आमचे हांगासर आरसो विधानान तें आमी घेता आनी तें विधान आमी शिकतना आमकां तें कळटा आनी हांगा वैयक्तीक आत्मीक गरजांच्या की आमच्या म्हज्या थंय गेल्ल्या समुदायाच्या एका व्यक्तीच्या वैयक्तीक गरजांच्या की समुदाय गरज चड दिसता आतां दाखलाक एक समस्या गिमाच्या वेळार आमकां उदक ना हांगा उदक ना उदकाची समस्या आमकां आसात आतां सगळ्यांक समस्या तें आशिल्ल्या आमकां वैयक्त्याच्या की चड येता आतां समस्या कशें देवाच्या उतराचें तशें कशें पळोवचें सोम्यान कितें सांगलां आतां दाखल्याक आमच्यो बरो गवळी आमकां तो नितळ उदक पियोंक दिता हांगा उदकच ना आतां तुमी कितें सांगता
देखून आमी हांगासर सकट पंगड जावन वावर करचे मिसावाक देवाचे ताका कितें आमकां उदक हाडूंक जाता या म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन हाडूंक जाता कोणा लागीं आमगेलें आसा ते कशें वांटून घेवं येता ते सकट तशें दिवचें तें आज संविधान आमच्या जिवितांतलें ओके अशें आमी एक दाखलो सांगलो मस्त संगती अश्यो येतात आनी तातूंत आनी एक आसा हांगासर सेल्फ हेल्प वैयक्तीक तरांनी सेल्फ हेल्प स्वसहाय म्हजेंतल्याक हांवें देवाच्या उतरान समजून घेवन वैयक्तीक म्हज्या जिवितांत देवाच्या उतरां मारिफात सोल्युशन या परिहार जोडूंक जाता वैयक्तीक जाता हें आमी शिकिल्ले वरवीं तें समुदाय माट्टारी जाता हें दुसरें विधान आरसो ओके आनी एक कसले सवाल आहा त्याच्या विशयांत नाही विंगड विधाना आमी एक कित्याक येदोळ मुसोर येदोळ नाशिल्ले दुसरी कित्याक आमी येदोळ वापरूनात आनी ती कशें आमी शिकची गी म्हणून आतां आनी एक विधान सांगून मागीर हांव ताका वेता आनी एक विधान आसा तें जिन येता न्हू बायबलाक वेचें हांगा लूक पळय आयक मोग कर म्हूण लूक लिसन लाव ते इंग्लिशान एल समाज जाता लूक लिसन लाव पळय आयक मोग कर हें विधान हांगासर हें सुरू जावचें कशें जिन्येच्या हांवें सांगलें एका खंयच्याय जिन्येच्या घडीता पिडा कोवीड या आमचे भुरगीं मोबायलाची गुलामां जाल्यांत या अंतरधर्मी काजारां या मस्तू काजारांचे तुटाफट जाता डिवोर्स खंयचीय जिन्येचे घडी तें ताणें घेवचें तें घेवन जाल्या उपरांत हो अनुभोगांत आतां आमच्या ह्या सकट हातूं आमची भोगणां आसात भोगणांनी इमोशनली वी आर इनवॉल्वड अँड बरो सांगता जाल्यार वी फील हॅपी आमच्या फुरगेंतले आमच्या वाड्यांतले सकट कुटुंबां शांती समाधान आसा जाल्यार आमकां संतोश उरतो ते भोगणां पूण नाहन जाल्यार बेजाराची गजाल भोगणां हें तातूंत वांटापण आसतात आतां आमच्या पिडा बरो येता भोगणां आसात तीं पुरो सकट हांगा येतात पूण हांगासर हे भोगणां मानून घेवचें आमकां ही भोगणां आसात जिन्यांतले अनुभव दुसरें चपकें येता म्हळ्यार हांगासर देव आमकां कितें आपण दिता ह्या वेळार वॉट्स गॉड्स कॉल फॉर अस रिगार्डींग द एक्सपिरियन्स ह्या अनुभोगांत देवाचो आपोवणें कितें आमकां आसा तें समजून घेवचें आनी एक कॉमन एक्शनाक देंवन येवचें आमी सगळ्यांक सांगता म्हणून या कार्य देंवचें हे पटी आमी कुटुंबाचें वरस म्हणून घेतलां आनी ह्या कुटुंबाच्या विशयान आमी उलयत आसां आनी कुटुंबाचे मूळ समस्या कितें आसात कुटुंबांनी आतां तुडाफट जाल्यार कित्याक जातात तो एक व्हड समस्याचो कुटुंबां आमचे सांगात नान जाल्यार समुदाय गेले देखून असले विशय घेवचे हांगासर हांगा तावन ह्या वेळार देव आमकां कितें सांगता वॉट इज द कॉल ऑफ गॉड वैयक्तीक तरान आनी आमच्या समुदायाक ओके तशें आतां आमचे तुमचे सवाल आसले एकादूच आसा म्हणे ह्या कित्याक ना म्हूण हांगासर म्हणटा ताका वाडावळ जायचे आतां 7 माडाचें विधान तें मूळ हांवें म्हणून सांगलें हांवें ओके आनी तें सुलभ जाता आमकां आनी आतां ते सेवा करूंक आमकां कश्ट मारली कित्याक म्हळ्यार ते आमचो इल्लो टायम येता आनी आमकां इल्ले कर्स बसता त्याग करचे पडटा आनी दुसरें पवित्र पुस्तकाची समजणी आमी वाचता पूण ते वाचची रीत एक आमी स्पिरिच्युअल रिडींग म्हळ्यार वाचून गेले हांव ते जीन एक लक्ती करून जियोवचे ते विधान आमी करून आमी आतां चलते मागणी बायपाट करून सांगत वेता हांव पूण ते एक मागणी घेवन त्या शब्दांक गमन दितना कश्ट आतां म्हजे देवा म्हजे साहेब हांव तुज्या पांयांक पडटा तोंडान म्हणटा हांव पूण त्या पांयांक पडचें म्हळ्यार हांवें न्ही जावन खालतें जायचें तें तशें पवित्र पुस्तक कितें जालां जरा वाचून पुस्तक गेलें हांव आनी त्या गुंडायक वेची ती तरबेती आमकां जावंक पडटा आमी दुसरो जायना म्हळ्यार आमकां मेळिल्लें पयलीं पुस्तक आयले वार आतां 2000 वर्सां सगळो बायबल आमकां मेळ्ळा पूण ही विधानां आमी पयलीं सभेंत आयल्या वारच आसा पयलीं आमकां ते लेक्सियो दिविना ह्या पवित्र पुस्तकाचें भक्तीक वाचप म्हणल्यार तें आसलें पूण तें थोडे कडेन करतात पूण तातूंत ह्या तरान आमी शर्मा केल्या जिणें लक्ती करता पूण तें कॉन्क्रीट तरान ह्या प्रायोगीक तरान करूंक जोडलें ना देखून आमी शिकचें कशें हें सुवार्ता म्हणजे 7 माडाचें विधान थारो तें स्पश्ट जायचें तें जाल्ल्यांत बाकीचीं विधानां शिकूंक सुलभ पूण तेचे डिपार्चर पॉयंट विंगड आसा जिन्येंत तावन वचचें आनी जिन्येचें विश्लेशण करची आतां सोशल एनालिसीस म्हणटात जिन्येचें विश्लेशण करची रिती कळचे आतां थोडे फावटी आमकां आमची कितें समस्या ते सांगूंक उत्तर कळना आमी आमचे इतले 2 गाण घेता आतां सामाजीक समस्या पत्रांनी बरो येतात
पूण आमी ते घेवन तातूंत देव कितें आमी अपेक्षा म्हळ्यार आमी शिकोवना ते शिकचे ओके आनी ते शिकतना कशें लेक्चर मेथड जायना आनी लोकांच्या कल म्हणटा मतीन काही येना हांव भायर ताणेवचे हांव तुमकां पुरो शिकयता म्हणून न्ही लोकांचो अनुभव आसा तो अनुभव घेवनूच आमी विधानां शिकोवची आसात तांचे कडेन ती ना ते मागीर हांगासर हें आतां पळयता आमी चड शिकपी आसले लोकांच्या चड कोण शिकपी न्ही तीं बरीं अपुरबायन जातात कित्याक थंयसर तांचें उक्तें मोन आसा ओके आनी किसडी तांकां अनुभव जाता ती हांवें भोगना सांगल्या न्ही आतां कुटुंबांत कितें ड्रग्साक या अल्कोहोलाक भक्तीन आसा अनुभव त्या घरच्या मनशांचो अनुभव वार इज इमोशनल शेजारचो सैऱ्या धैर्यांचो आनी त्यात व्यक्तीचोय बेजाराचे आसता आनी तसल्या संदर्भार देव आमकां कितें सांगता आनी त्या तोल्याक अभियता देखून ताका शिकचे जाल्यार आमी सोम्या बरीत कितले खलतेपणान सुस्निकायेन वचचें ओवरनायट जावचें न्ही ही वाडावळ साकास आनी आमच्या मग थोडे कडेन आतां उडपी देशजींत तिसऱ्या मॅट घेतला पळय आयक मुखर तें विधान थोडे कडेन करतात आनी आमी आर्ट्सचो विधान थोडे कडेन केल्लें आसा तें ऑल्टरनेटीव जावन करचें पडटा एक अशें कितें बायबलांतावन जिवितांतावन पवित्र पुस्तकां तें आमी तें थंयसर फुर्गेजेंदासच्या केंद्रीक समितीन वाड्या समितीन हे निर्णय घेवचे आमी ह्या म्हयन्याक हें करया तें कितें थोडे बॅलन्स घेता केवल एकाच कुशीन 7 मिनटाचें विधान मात्र म्हणून न्ही आनी वाडावळ जाता पवित्र पुस्तकाची हांगा वळख जाता जिणे लक्ती करचें कशें म्हणलें कळटा आनी हांगासर आमचे समस्ये फुरयार करूंक वाटो सोदूंक आमकां मेळटा आनी देव आमकां ह्या मोखांतर कुमोक करता तशें म्हाका जाणो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय ह्या विशयांत आज जायते आमी शिकल्या सबार विधान आसात पूण हर एका विधानांत ते खंय तावन सुरू करचें पवित्र पुस्तकांतावन गी या जिणेतावन पवित्र पुस्तकाक गी आनी तशेंच आमी येदोळ पर्यंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत 7 मेटां विधानां वापरनासल्यां विधान तशें आणकी हेर सबार आसात पाद्राबानांत आमकां तिळसिलीं आनी ती तोवळ आमी खंडीत जावनी उपयोग करून पळय येता आनी सांगातच ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या वांटून घेवचे वरवीं कशें आमचें आध्यात्मिकता वाडटा आनी ताज्या उपरांत हाचें देवशास्त्र कितें हे सगळे जायते संगती आज आमकां तिळशिले प्रमुख जावन आमी आमच्या जमतेनी 7 मेटाचें विधान वापरनाशिल्ल्या हेर विधानां आसात आयकल्यात आमी पूण आमकां कळीत नासलीं मुखल्या दिसांनी एक आमी ती प्रयत्न करून पळोव येता आनी ताका जाय जाल्ली तरबेती खंडी जावनी आमकां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या केंद्रांतावन पाद्राबातावन निर्देशकांतावन मेळटली आनी आमी आणखी हातूंत सडीत वाडोवंक प्रयत्न करया आनी आज ही मायेत आमच्या लागीं जोडून आमी घेतल्या पाद्राबान आमकां दिल्या देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान पाद्राबाक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू देव बरें ह्या विशयान तुमकां काही विचारूंक आसा जाल्यार तुमी व्हॉट्सएपा मुखांतर खंडी जावनी विचार येता आनी जें कितें युट्यूबार गी तुमकां आयलां तें तुमी हेरां लागीं वांटून घेवन हेरांक तुमी कुमोक करी येता आनी सवाल विचारूंक आसा जाल्यार तुमी विचार येता ती 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत हे बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं समट आणि सावाला
पार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.